नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पालकमंत्र्याचे जबाबदारी घालून सरकार लोकांक कोविडाची शिस्त लावंक सरला फुडें। मास्क ना, डिस्टन्सिंग ना तांचेर एक्शनीची शिटकावणी। पालकमंत्र्यांच्यो तालुक्यांनी बसका। कळंगुटे लॉकडावन पार्टीक बीजेपी आमदार टिकलो। उत्तरेचो उपाध्यक्ष फ्रँकी व्हायरल। बीजेपी वाल्यांचीच शिस्तीक चुट्टी। लोकांक शिस्त शिकोवपी सरकाराच्या नांवान नेटिझन्सांची शबय। गोंयांत जाता एंटीबॉडी टेस्टिंग। सुरवात मांगरावेल्यान मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी 15 दीस पाशेंस काडचें। कंटेनमेंट झोन एकदम सदळ जावचो ना। आदी गरजेची दुकानां उक्ती। कुवेत करता विदेशी नागरिकां विशीं कायदो। 8 लाख भारतीयांचेर बिडकी कवळपाची पाळी। हजारांनी गोंयकारांच्या जॉबाचेर संकट। कुवेटाची विदेशी लोकसंख्या 70 वेल्यान 30% हाडपाचो प्लान। लडाख LACचेर 3 सुवाती वेल्यान फाटीं सरपाची चीनी लश्कराची तयारी। हालचाली सुरू, मात घातकी चिन्या विशीं भारतीय लश्कर एक्स्ट्रा सादूर। NSA पावड्यार चर्चेंत कोंडी सुटली। बंद आशिल्लीं देवळां जाता उक्तीं। कवळें शांतादुर्गेचें देवूळ पयलें। बांदोडे महालक्ष्मी मंगळारा सावन। भाविकांक स्ट्रिक्ट SOP। म्हाळसा रामनाथ नागेशीचें अजून थारिल्लें ना। आनी सोरपाच्या जोडप्याक मारून हाल। दोरयेन स्कुटरीक बांदून रस्त्यान ओडीत व्हरपाचो प्रकार व्हायरल व्हिडिओ उपरांत राना खात्याची कारवाय। 4गांक उखल्ले स्कुटर जप्त। पालकमंत्र्यांचेर जबाबदारी घालून सरकार लोकांक कोविडाची शिस्त लावंक फुडें सरला। मास्क ना, सोशल डिस्टन्सिंग पाळिना तांचे आड कारवाय म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। ताणें दिवचले उपजिल्लोधिकारी पोलिसांची बसका घेतली। पालकमंत्र्याच्यो तांच्या तालुक्यांनी अश्योच अधिकारिणी बरोबर दीसभर बसका। लोकांक शिस्त लावंक कायद्याच्यो शिटकावण्यो। DYSP पासून फायर डिपार्टमेंट पासून सगळे डॉक्टरांकडे खंय स्वॉब्स आणि खंय कितें कमी पडटा तेजेर आमचें लक्ष आसतलें। मेन म्हणजे खंय जर कोण एकटो बी आयल्यार त्या गांवांत मॅक्झिमम स्वॉब्स घेवन म्हणजे लोकांक भंय निर्माण जावं नये। पण त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी सांगताले की डायरेक्टली फायन मारपाक आनी स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले जे कोण मास्क घालिना। आयज ज्या तरेन कोविड गोंया राज्यांत वाडटा, सरकार प्रत्येक फावट आमी म्हणटा की सरकार प्रत्येक पावल घेता ज्या माध्यमांतल्यान आमी कोविड कशें कंट्रोल करपाचें। पण हे ह्या तरेचे दुयेंस आसा, ह्या तरेचे व्हायरस आसा जे देशभरान म्हूण जगभरान अमेरिकेक पयर 57,000 केसीस एका दिसान वाड जाले। कर्नाटकान वाड जाता, केरळान वाड जाता, गोंयांतली आयज 100 केसीस दिसाक वाडत चल्ल्या। पण त्याच बरोबर आमी सगळी पावलां घेतात ज्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचें जीवन आमी सुरक्षीत दवरूंक शकता। 7 लोकांची मृत्यू जाल्ली आसा कोविडा खातीर। त्याच बरोबर प्लाझ्मा थेरपी आनी प्लाझ्मा बँकिंग हे आमी चालू करपाचो आमी प्रयत्न ऑलरेडी आमी केल्ले आसा। हांव ICMRचे प्रत्येक व्यक्ती कडेन उलोवन आमी गोंया राज्यांत कितें करूंक जाय ते क्लिनिकल ट्रायल्स आनी इतर कांय गोश्टी करपाची गरज आसा। सोशल डिस्टन्सिंग खंयच्या दुकानान ना ते सरळ लायसन्स कॅन्सल कर म्हणून सांगल्यार आनी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा। कारण फाल्यां जर वापय आयले तुमी म्हाका दोश दितले की आमी योग्य ते पावलां घेवंक ना। हे सगळे गोश्टीचे कोऑर्डिनेट करूंक जाय ते म्हणजे सगळे एजन्सीज। जर एक पेशंट गावलो ती एरिया सॅनिटायज करपाची गरज आसा। म्हणजे फायर डिपार्टमेंटचे कोऑर्डिनेशन लागतले। DYSP पुलीस एक ल्हानशी ग्रुप कर म्हणून सांगला की जे कितें इन्व्हेंटरी, जे कितें हेल्थान इन्व्हेंटरी, जे कितें करूंक जाय, कितें खंय कितें जाता आनी डेडिकेटेड कोविड एम्ब्युलन्स एक वाळपय एक पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिवपाचें आनी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमी दितले 108। सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स ही दिल्ली आसा। सगळ्या ऑफिसर्स लेवलाचेर काम मोठ्या प्रमाणात लॉ एन्फोर्समेंट जावप गरजेचें आसा। सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन आसतलें, मास्क वापरप आसतलें, सॅनिटायझर वापरप आसतलें। सरकारा कडल्यान सगळ्या कडल्यान लॉ एन्फोर्समेंट करपाक इवन जो डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हांकां लायला हाज्या फुडें मोठ्या प्रमाणात स्ट्रिक्टनेस जो येतलो। दिवचले तालुक्यांतले ज्यो केसीस पॉझिटीव आसा, कंटेनमेंट झोन, मायक्रो कंटेनमेंट झोन हा सगळ्याचो रिव्ह्यू हो घेतलो गेलो आनी ताज्या उपरांत आनीकूय कितें स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ताजी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या गेल्या। खात्री आसा की पुराय गोंयांत कोरोना कंट्रोल हाडपा खातीर लॉ एन्फोर्समेंट मोठ्या प्रमाणात आयच्यान
मंत्री सगळ्या तालुक्यांनी प्रवास करतले आणि पुलीस डिपार्टमेंट आणि बाकी सगळ्यांच्या हेल्थ डिपार्टमेंट यांच्या सहकार्यान आमी कंट्रोलान आहा जाता तितके बेगीन हाडटले. म्हटल्यार जाता एखादी लाटी मारली आपले जे जावडून घातलो कांयच फरक पडना. तांकां फक्त 100 रुपया मास्काची फायन दिवन कांय फरक पडना जाल्यार सहज तुमकां काडटा आनी ते 100 रुपया दिता. हेज्या पलीकडे काय ना, एक फायन मारली 100 रुपया काडटा आनी दिता, तुमी तालाव बरयता आनी दिता ताका. मागीर ते उपकारजना ताका जर 2-3 जाल्यार आसत जाल्यार हाडून भितर बसयात दीसभर पुलीस स्टेशनाचेर बसयल्या उपरांत ताका कळटलें. आणि विशेष करून जे रस्त्याचे सायडीक दुकानां आसात, रस्त्याच्या सायडीक मटेरियल विकतात, फ्रुट्स घेवन बसल्या किंवा भायले लोक घेवन बसल्यात, ह्या सगळ्या जाणांक बंद करात. कारण मार्केट सुरू जाला. कोणाकूच रस्त्यार खंयसरूच नुस्तें आसतलें, फुलां आसतलीं अशा पद्दतीचे जे फक्त ऑथरायज्ड आसा जे प्रिकॉशनरी मेजर घेवपा खातीर आमी ही मिटींग आयज आपयल्ली. मिटिंगेक डिसायड जाला की प्रत्येक पंचायत आपल्या एरियेन रिक्षा विथ अनाउन्समेंट जे आयज हेल्थ ऑफिसर पुलीस कलेक्टिवली मेळोन एक धाकटुलो नोट तयार करतले जे कितें उलोवपाक जाय पळय. आनी तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की प्रत्येक मनशान फेस मास्क घालूनच भोंवचें. जेन्ना तो घरांसून भायर सरता, पब्लिकेक मेवता, बाजारान वयता, शॉपान पर्चेसिंगाक वयता, फार्मासीन वयता, फिश मार्केटान वयता, सोशल डिस्टन्सींग धरून हे जे तो कामाक वयता ते काम करचे, बट कंपल्सरी वेअरिंग अ फेस मास्क. People maintain proper social distancing, people wear mask, people don't gather in one shop. जो तर खूप एक शॉपार गर्दी दिसत जाल्यार ताका वॉर्निंग वयतले फ्रॉम पुलीस एंड ऑल्सो फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर. सेकंड टाइम ही डज दिस, his shop will be sealed because these measures will have to be taken to stop the spreading of coronavirus. जर तर कोण व्हेजिटेबल्स विकता, कोण फ्रुट्स विकता, कोण फिश विकता, कोण आनी कितें विकता, तो मास्क घालिना, तेजे कामदार मास्क घालिना, तेजेर केस रजिस्टर करप, तेजेर फायनूय घालप. लोक जे बाजारान चलता वा आनी खंय चलता विदावट फेस मास्क जाल्यार तेंकाय चलान करप. म्हणजे मातशे स्ट्रिक्ट मेजर्स आमी हाडपाक लायले. तर लोकांची कंप्लेंट हा 108 टायमार येना, कोविड पॉझिटिव्ह आहा तांकां. 108 चेर पेज इतलो आहा की म्हणूनच आमी आतां डिस्कस करतले की आमकां आनी एम्ब्युलन्साची गरज पडटली. आयज तुमीच पळया की एक दिसान जर 70, 80, 90 केसीस जावंक लागल्यो. हे 108 कडे आहा, पण आतां 57 एम्ब्युलन्सीस खंयच्यान 108 धांवतली. म्हणून आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्सीस जे कितें आहा ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी डिसिजन घेता. आमी तेजेर तेंच्यांनी कितें करपाचें, घरा कडेन रावपाचें कशें कितें? आनी सांगला अशेंच जाता तेन्ना आतां जाल्यार तुमची एम्ब्युलन्स कमी आसा तेन्ना एम्ब्युलन्स जर घे जाल्यार म्हणटा आपूण आनी एक धाडपाचें हें धाडटा म्हणून एक ताणें हें दिलां, हांगसर आश्वासन दिलां की आनी एक आपूण धाडटा. हांगसर एक आसा आनी एक कोविडाक पेशंट हाडपाक लागून. बीजेपीचो आमदार टिकलो कळंगुटे लॉकडावन पार्टीक गेल्ले कडेन व्हायरल. सोशल डिस्टन्सिंग पाळात, लोकांक शिस्त ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता, मात आमदार बीजेपी वालेच शिस्तीक चुट्टी लावन मेखळे. एका क्लबान कळंगुटे दवरिल्ले पार्टीक टिकलो पावलो. बरोबर बीजेपीचो उत्तरेचो उपाध्यक्ष फ्रँकी. बीजेपी वाल्यांक आदी शिस्त शिकय म्हूण सीएमाचेर पेच. Special guest in the house for the special party, lockdown party. हे पार्टी विशीं विचारल्यार आमदार टिकलो म्हणटा आपूण थोड्या वेळा खातीरूच गेल्लो. Frankie was also there. Yeah, I see in the video he was there. But about the I'm not about the permissions, but I was just called and I just went, said hi to them and I moved from there. The party was organized by you? Definitely not. Master was government there. So when I went there, I said hi, bye, I kept my distance and I moved on. Who organized the party? I have no idea. लोकांक सांगता मात आपूण कितें करता ते पळयात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो बीजेपीक सल्लो.
आतां हांगा आमदार तांचो वता पार्टी अटेंड करता इनॉग्रेट तातूंत ऑडियन्स क्लियर कट आयकता की कोविड पार्टी म्हणून लॉकडावन पार्टी सॉरी सो हातून एक कोण जाता की भारतीय जनता पार्टी सांगता एक आनी करता एक तातूंत हे सगळे माहीर आसात दुसऱ्यांक शापता सांगप ही आमची सारकी हे जाल्ली आहा म्हणून आमी मागतात की हाजेर कारवाई जावपाक जाय. मजगती मोर्जे पार्टी जाली, लोकांनी बोवाळ घालो. मोर्जे ह्या भागात ह्या वाठारात येदो व्हडलो क्रायम चालू आसा. ह्यो आमी जेन्ना 100 डायल केले 100 आमकां कितें सांगले कन्सर्न पोलीस स्टेशनाक डायल करा आनी डायरेक्शन दिया पोलीस येतले आनी ही पार्टी बंद घालतले. एकाचेर एक्शन जायना. जेन्ना आमी बोवाळ केलो तेन्ना खंयसर तरी एका टुरिस्टाचो पियानो काडून घेता. जेन्ना आमी सांगतात तेन्ना तूं पियानो काडून घेता. अदरवायज तुजें एक्शन कितें? सगळ्यांक तुमकां सांगलेले तुमी गेट आमच्या कडेन व्हिडिओ आहा मातसो राव न्हू तूं कित्याक सोडून दिलो तूं सगळ्यांक सोडून दिला मातसो रावपाचें हें कांय ना एक्शन हांवें तुमकां पर्टिक्युलर सांगलेलें की एक्शन घे म्हणून तुम्ही काय हांव कितें म्हणटा तुमी मास गॅदरींग जालें तेजेर कितें केलं मास गॅदरींग तुमी सगळ्यांक सोडल्यात ते implemented as per the guidelines issued by the Home Ministry of Central. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत एंटीबॉडी टेस्टिंग जातलें. सुरवात मांगरावेल्यान. मंगळारा सावन थंयच्या लोकांचें एंटीबॉडी टेस्टिंग जातलें. लोकांनी आनीक 15 दीस पाशेंस काडचें. कंटेनमेंट झोन एकदम सदळ करूंक मेळना. दुसरे कडेन रावपाची वेवस्था आसा जाल्यार टेस्टींत नेगेटिव्ह आयिल्ल्यांनी थंयच्यान भायर सरूं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. कंटेनमेंट झोनांत कड्डण भाजयेचीं दुकानां फार्मसी उक्त्यो जातात. डायरेक्टली कंटेनमेंट झोन ओपन करूं शकना कारण आतां पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा पॉझिटिव्ह केसीस बंद जाल्यो तर काही दिसांनी आमी तेजेर रेटींग करपाक करूंक शकताले पण आनी एक 15 दीस तांच्यानी थोडोसो संयम पळप गरजेचो आसा. एंटीबॉडी टेस्ट करपाक सुरू जायना म्हणजे पयलीं एंटीबॉडी टेस्ट खंयच्यान सुरू करतले जेणे करून जाता तितले बेगीन कंटेनमेंट झोनाचेर तांकां रिलीफ करपाक मेळटलें. बट आमी एक दिला की जेंकां कोणाक कामाक वचूंक जाय आसत जॉबाक वचूंक जाय आसत किंवा दुसरे कडेन वचूंक जाय तांच्यांनी आपली टेस्ट करून घेवची. नेगेटीव आयलो काय त्या कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरचो आनी तेजी खंय तरी रावपाची वेवस्था करची परत कंटेनमेंट झोनान वयचो न्ही ही तांकां आमी रिलीफ दिल्या. फाल्यांच्यान तेंच्यांनी ह्यो टेस्ट ज्यो आहा ह्यो करून घेवं येता. दुसरी गजाल कंटेनमेंट झोना भितरली सगळीं शॉपां जी गरजेची आसात म्हणजे एसेन्शियल आयटम ग्रॉसरी शॉप आसतले फेर प्रायस शॉप आसतले मेडिकल शॉप आसतले दुधाचें दुकान भाजयेचें दुकान ती फूड चेन मेंटेन दवरतली आनी तांकां हें करून दितले म्हणजे ओपन करपाक दवरतले. थंयसरलेच वर्कर घेवन थंयसरली क्लिनिनेस म्युनिसिपालिटीचो मेंटेनन्स हो सगळो तांकां करपा खातीर एलाव केला. तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट बाकीचे सगळे ग्रॉसरी आयटम सोडून सुद्दां वेगळे लागता तेजें लिस्ट कार्ड म्हटलां ताजे सगळे जे आसा पळय न्ही तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें प्रोविजन केलां. तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दितले. भितर आनी भायर रावपाची आपली वेवस्था करता म्हणटा आसत जाल्यार तेच्यान भायर रावं येता. वास्कोचे प्रश्न सोडोवपाची जबाबदारी खंय मुरगांवच्या पालकमंत्र्याचेर. That Vasco, Murunga Taluka has given 4 MLAs and 2 ministers are there. So please give 1 minister for Vasco to look after to help us in Vasco. And now even that point is agreed. मोती दोंगरा वेल्या लोकांक गरजेचे सामान पावोवपाची वेवस्था खंय सरकार करता. They have decided that they will supply them ration on top. The ration shop will be located for 2 days at the top only in the school building. And as far as there are a problem of cylinders, so they ordered the companies to send trucks on top. So tomorrow they told me that trucks of both the companies will go on top to deliver. There was some problem of garbage, which today garbage has been all garbage has been removed by the Margam Municipal Council. वाडी तळावले कोरोनाच्यो 5 केशी. दुयेंतींक व्हरपाची वेवस्था सारकी ना. लॉकडावनाची तयारी. फाल्यां सकाळी कदाचित आमकां जर थंय लॉकडावन करचें म्हणलें ते लॉकडावन केल्या नंतर आमी घराघरांत रेशन कशें पावोवपाची ही जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा. आमचे कार्यकर्ते सरपंच पंच समर्थ आसा आनी आमी ते करतले. सरकारान ताचेर आमकां कांय हेल्प न केल्यार सुद्दां ह्यो गोश्टी आमी करपाचें थारायिल्लें आसा आनी आमी ते करतले. कितली केसी मेळ्ळ्या तोपर्यंत गाडी 5 मेळ्ळ्या तातूंतले 2 केजी अजून ताणी व्हरूना. म्हणजे सरकाराचें धोरण आनी सरकाराक हे हेल्थ डिपार्टमेंट कशें चलता हेल्था कडेन कितें किट आसा हें सुद्दां म्हाका कळुना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. गोंय ग्रीन झोन आशिल्ले तेन्नाच खंय झोपडपट्ट्यांनी टेस्टिंग सुरू करात म्हूण ताणें सांगिल्लें.
त्या पत्रकार परिषदेत हांवें सांगिल्लें जे झोपडपट्टी स्पेशली वास्कोची बोगदा, त्यानंतर जुवारीनगर, आमची शापूर एरिया, त्यानंतर आमची बेतोडा, आमची मडगांवची आणि धारबांदोडा, ह्यो झोपडपट्टी इमिजिएट चेक करा म्हणून. आज जर त्या ह्यातून पयलीं चेक केलें जाल्यार ही परिस्थिती गोंयचेर येवची नाशिल्ली. फार्मागुडयेर इंजिनियरींग कॉलेजीच्या हॉस्टेलांत कोविड केअर सेंटर जाता. थंयचो आमदार मंत्री गोविंदान इन्स्पेक्शन केलें. हांगसर आमी अरेंजमेंट करपाचें ऑलमोस्ट आमचे डॉक्टर जावन आसात, मामलेदार आसात, डेप्युटी कलेक्टर हांगसर आयिल्ले आसात आनी जाता तितली बरी सेवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नवें कोरें हें हॉस्टेल आसात, हावजकिपींग त्याच बरोबर सेक्युरिटी एंड ताका लागणारो जो मेडिकल जो स्टाफ जो आसा तो कसो पॅटर्न आसतलो की आमची ह्या फोंडा मतदारसंघात 3 PHC आफ्टर एवरी 72 hours तांचे स्टाफ येवन हांगसर अटेंड करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्या अरिश्टांत 3.5 म्हयने लॉकडावनांत आशिल्लीं देवळां उक्तीं जावंक लागलीं. सोमारा कवळ्यां शांतादुर्गेचें देवूळ दर्शनाक उक्तें जावपी पयलें. बानोडे महालक्ष्मीचें देवूळ मंगळारा जाता. देवस्थानांनी भाविकांक SOP केल्यात. 2 मिनटांचें दर्शन, प्रदक्षिणा ना, देवळांत बसप ना. अंत्रुजांतल्या रामनाथ म्हाळसा नागेशीचें अजून थारिल्लें ना. थंय सध्या प्रवेश बंदूच. देवळां आतां ऑलरेडी 100 दीस जाले देवळां बंद जाल्लीं आसा. तेन्ना चडशे लोकांक कितें आतां भावीक अशें आसा की प्रत्येक 8 दिसांनी एकदां देवस्थानांत येवपाचें आसता किंवा 15 दिसांनी येवपाचें आसता. ते डिप्रेशन मोडान वता. आनी दुसरें म्हणजे कितें, कोणाक लग्नाचो प्रसाद जाय आसता, कोणाक आपल्या हेल्थाचो प्रसाद जाय आसता. सो हे सगळे आमी लक्षांत घेवन अशें थारायलें आमच्या मॅनेजिंग कमिटीन की आमी एक स्ट्रिक्ट SOP फॉलो करतले जी गव्हर्मेंटान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्या SOPच्या संदर्भात आमी सगळे मेळून थारायलें आनी आमी SOP अशे तरेन केल्या की डिस्टन्स आमी 6 feet दवरतले बिटवीन एवरी महाजन किंवा एवरी डिवोटी जो पळय देवळांत येता प्राकारान. सगळ्यात पयलीं आमी ताजें स्क्रिनींग करतले, मागीर सॅनिटायझर वापरपा लायतले आनी ताजो रजिस्टर बूक मेंटेन केल्लो आसा जंय ताजें नांव, गांव, फोन नंबर आनी ताजी सिग्नेचर घेवनूच मागीर ताका फुडें आमी धाडटले. देवळान चडांत चड एक 15 लोक आमी विथ सोशल डिस्टन्सिंग अलाव करतले. तांणी थंय फक्त डोनेशन फंड पेटीन कितें तें आपलें घालपाचें. तांकां वोटी भरपाक मेळना, नाल्ल, प्रसाद, फुलां बी कांय हाडपाक मेळना. तशेंच थंय बसतलो जाल्यार 1 मिनीट ताका बसपाक मेळटलें डिपेंडींग अपॉन द सिच्युएशन. आनी चड वेळ तांकां भितर रावपाक मेळचें ना. तशेंच आमची जी आरती आसा ती दनपारची आरती 1 जातली आनी रातची आरती 8 जातली. तेन्ना खंयच्याच भाविकाक थंय रावपाक मेळचें ना एक्सेप्ट पुरोहीत आनी मॅनेजिंग कमिटीचे मनीस. लडाखांत घुसखोरी केल्ल्या 3 सुवाती वेल्यान फाटीं सरपाची चीनी लश्कराची तयारी. चीनान LAC वेल्यान फाटीं सरूंक हालचाली सुरू केल्यात. मात विश्वासघातकी चिन्या विशीं भारत एक्स्ट्रा सादूर. NSA अजित दोवाल आनी चीनी विदेश मंत्र्याच्या पावड्यार काल फोनार चर्चा जाली. हे चर्चेंत द्विपक्षीय संबंदांचे नजरेन शिमेवेलो तणाव, लश्कराची जमवाजमव उणें करपाचें थारलें. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. वाळपय WRDच्या दिसवड्या वेल्या कामगारांक खंय फाटले 6 म्हयने जाले पगार पडना. लिफ्ट इरिगेशन स्किमी सकयल ते काम करतात. कांय जाण तर 2003 सावन म्हणल्यार 15 वर्सां जालीं आसात. एक तर पगार दिवंक रेग्युलरायज करचे, नाजाल्यार सोसायटींत तरी घालचे म्हूण मागणी. ते मुख्यमंत्री आमदार सगळ्यांक मेळून जाले. 10 वर्सां काम करता. पेमेंट आता ह्या 6 म्हयन्यात मेळूंक ना. माझ्या हातीन तर काय जायना आनी खावतले काय. जवळ जवळ आमी कितले 44 हे आहा वर्कर LI स्किमीचेर काम करता आमी.
सगळे कॉन्ट्रॅक्ट हेचे कितें प्लंबींग करता सगळें करता काम आमकां पेमेंट आतां 3,000च्यान आमी काम केल्लें 3,000 पेमेंट दितालो आमकां तेन्नाच्यान काम केलां आनी आतां कितलो आसा आतां आमकां 9,000 पेमेंट आहा ह्या 9,000 पेमेंटान आमचें कितेंच जावपाचें ना हेतून आनी जवळ जवळ फॅमिली डिपेंड आमचेरच आहा आमची सगळे आनी हे पेमेंट सुद्दां आमकां टायमार मेळना 6 म्हयने पेमेंटच जायना आमचो कितें आमी आहल्यानी आतां जिवन आमचें जगपाचें कशें हांव गोवोरमेंटा कडेन एकूच मागता की आमकां कितें रेगुलर कितें तरी करपाचें सोसायटी कितें जालां तें PWDच्यान गेल्या हितून विकान तांकां ऑर्डरी मेळ्ळेले आसा सोसायटी तेंची जाल्ली आसा सो आमकां बी तेंच्यांनी कितें तरी करपाचें अशें हांव मागतां डिसेंबर टू मे पर्यंत आनी आतां म्हणटा आमकां ब्रेक म्हणजे पेमेंट ना आतां कांय आनी तो पेमेंट अजून जावंक ना अशें खातीर आमी सोसायटी प्रमोदा कडेन सावंता कडेन मागलें की आमकां सोसायटी अंडर करा आनी कायमचें दवरा अशें म्हणून पण अजून कांय जावंक ना तेजी टोटल कितले वर्कर्स आहा तुमी आमी 44 मागणी आमकां पावसान कामाक दवरचें किंवा सोसायटी अंडर करचें अशें म्हणून सरकारा कडेन आमी एप्लिकेशन बी धाडलां आमी आतां आमकां पेमेंट काय 6 म्हयने दिवकच ना आमी आतां 6 म्हयने कशें जगपाचें ते आमचेर प्रश्न पडला आनी साहेबा कडेन जावन जावन आमी मागता पूण तो दिना हें काम तर आमकां ना लोकायुक्ताचे ताशेरे आसूं नाल्यार CAGचो रिपोर्ट गोंय सरकार सगळ्यांत भ्रश्ट म्हूण स्पश्ट आम आदमी पार्टीचो आरोप एल्विस गोम्स सापाचे बरोबरीच्यान घेवन ACB कडेन पावलो भ्रश्टाचारी मंत्र्या आड केल्ल्या कागाळीची आप चवकशी मागता 40 आमदारांनी कोण निवळ आसा तो दाखोवचो म्हूण मंत्री बाबू आजगांवकार उलयल्लो ताचे वेल्यान आपान केस केल्ली आनी ह्या गोंया भितर खंयचो पुलीस प्रामाणीक आहा खंयचे पॉलिटिशियन प्रामाणीक आहा हें मायकल लोबोन सांगचें पयलें आपलें सांगचें की आपूण इतलो प्रामाणीक आनी इतलो तांदळान धुतल्या भाशेन आसा म्हणून सारको टवटवीत तांदूळ आसा Goa is one of the most corrupt states among all the states of India. तांचेच कडेन कितल्यो केसी आहा त्यो पळय आनी कितल्यो नोंद जायना त्यो पळय इन द इंडेक्स करप्शन इंडेक्स आम आदमी पार्टी सेज that Goa is one of the most corrupt states. CAGन काढला मरे you go through the CAG report. Comptroller and Auditor General is a statutory authority, constitutional functionary. ताणेच कितले ताशेरे मारले हेंचेर They don't want to take cognizance. That is the reason again we are saying they want to run away from the assembly without discussing. A charge of corruption made by a minister against all of them, including himself, all 40 are corrupt. There was a counter charge made by Minister Michael Lobo that Babu Asgaonkar is corrupt. When the responsible officers, ज्यांच्यानी oath घेतला to uphold the constitution, uphold the rule of law, तेच स्वतः जेन्ना करप्ट म्हणटा तेन्ना it has to be taken cognizance. You cannot ignore such statements. म्हणून आमी ते तांकां धाडलेले to investigate that. So that process has started perhaps. So I have given my deposition. The record. आमी फायल केल्ली की न्यूजपेपर जे रिपोर्ट्स असले ते तांकां धाडलेले की ते जेन्ना सांगता की मिनिस्टराचे कोट्स आसा तितून की आमी बरे कोण ना सगळे 40 आमी करप्ट आनी स्पेसिफिकली बाबू आजगांवकार आनी मायकल लोबो एकमेकाचेर महाकरप्ट म्हणून जे चार्जीस घाली दिस इज द रायट डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेट इट म्हणून आमी तांचे कडेन हें केल्ली तक्रार केल्ली ती आज ताचेर आमी डिपोज केलो ते डिपोजिशन दिलां दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांनी जाणांक कासव फारोवपाच्यो घडणुको वाडल्यात काणकोणा आगोंदा दर्यादेगेर 2 कासवांक साल्वार केले नुस्त्याचे जाळांत आडकल्ले थळाव्यांनी जाळे कापून तांकां परत दर्यांत सोडले 15 दिसां फाटीं बाणावले नुस्तेकारांनी अशेच 5 कासवांक साल्वार केल्ले
रस्त्या कडेन कोणाचे वाटेक नाशिल्ले सोरपाचे जोडप्याक मस्तीन दाण्यांनी मारले, हाल हाल केले आनी दोरयेन स्कुटरीक फाटल्यान बांदून मस्तीन रस्त्यान घश्टीत व्हेले. आंगार कांटो हाडपी हो प्रकार साश्टींतल्या नावेले आयतारा घडला. हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत स्कुटरीच्या नंबरावेल्यान राना खात्यान आरोपींक सोदून काडले. चौगांक उखल्ल्यात, स्कुटरय जप्त केल्या. पलट्या तुगलेचे बरं पडलो जी बाहेर काढ अजून 2 टाके कुवेत सरकार विदेशी नागरिकांविशीं कायदो करता. 8 लाख भारतीयांचेर बिडकी कवळपाची पाळी. हजारांनी गोंयकारय आसतले. संसदेचे कायदो विधिमंडळ कमिटीन देशांत भारतीयांचें प्रमाण थंयच्या लोकसंख्येचे 15% मेरेन कमी करपा विशीं विधेयकाक मंजुरी दिली. थंय विदेशीचें प्रमाण 70% पावलां. तें 30% मेरेन हाडपाचो प्लान. कोयटाचे 48 लाख लोकसंख्येंत 34 लाख विदेशी. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.